That's the family members. Angkati, Pawate, Puriparati, and Swagia Hart and Kamasabari. Amchi, Kaski, Tensama, and India Babace, ani Putace, ani Pavitrodmyace, Nave.
मोचे कुळचेचो तूं गोविंद जातलो. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेली वाचो. त्या दिसांनी इस्रायलाची सगळी कुळां हेब्रोन म्हणटा थंय दाविदाची आयली आनी ताणें तांकां सांगलें, पळय, आमी तुज्या मासा रोगताची. सावलो आमचेर राजकोट चलयतालो तेन्ना इस्रायल पोरचेचो तुवें सांबाळ केलो आनी सर्वेस्पणान तुका म्हणलें, तूं इस्रायल म्हजे पोरचेचो गोवळी आनी फुडारी जातलोय. इस्रायलाचे सगळे जाणटे हेब्रोन व्हडार राजा फुडें आयले आनी सर्वेस्परा उजी दावीद राजान तांचे कडेन एक करार केलो आनी दाविदाचेर तेल ओतून ताणें ताका इस्रायलाचो राजा केलो. शिवासनार चडलो तेन्ना दाविदाक 30 वर्सां आसलीं आनी 40 वर्सां ताणें राजवट चलयली. हेब्रोनाक जुदाचेर 7 वर्सां आनी 6 म्हयने आनी जेरुसलेमार आख्खे इस्रायलाचेर आनी जुदाचेर 33 वर्सां. जेरुसलेमार जियेतोल्या जेबुसुतांचेर गुळी घालून दावीद आनी ताचे मनीस वाटेक लागले. हाणें दाविदाक भेटडायलो, तूं हांगा भितर सरचो ना, तूं डे आनी पांगेर तुका आडायतले. ते अशें चिंतताले. दावीद हांगा केन्नाच भितर सरचो ना. तरी पूण दाविदान सियोनाचें गट आपले ताब्यांत केले. हें गट म्हणल्यार दाविदाचें शार. दावीद अदीक जैती भोंवन आनी पोदवेदार जायत वेतालो, कित्याक सर्वे
भितर रिगून त्या बलिश्टाक आदी पयलो मांडल्या शिवाय तसो माल लुटूंक जायना. ताका बांदोस की ताचें घर लुटूंक जाय. हांव तुमकां सदोस सांगतां, मनशाच्या भुतांत लोवान सगळीं पातकां भोगसतलीं. देव निंदा करपी त्यो लेगून, पूण पवित्र आत्म्याचेर आड देव निंदा करपी ताका केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. तो सासणाक उरता आनी तसल्या पातकांचो गुन्यांवकार जाता. मेळो आत्मो ताचेर बसता अशें तें म्हणटालें देखून हें ताणें तांकां सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवना. तुमी ताळ्ळें पडटात? ताळ्ळें पडटात? पूण म्हाका सांगात, ताळ्ळें म्हणजे कितें आनी तितून पडटात म्हणजे कितें? आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवनाका. डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन. म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, सद्याक इगर्ज मताचे दैवीक शिकोवण दितात ते अविवाद चलता आनी तांकां हे शब्द बदलूंक जाय. दे आर प्लॅनिंग टू चेंज दीस इन आवर फादर. हे आमच्या बाबा मागणें हो शब्द तितून बदलावून हाडूंक सोदतात आनी जायतो विवाद चलता. कित्याक? आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवनाका म्हणजे देव आमकां ताळ्ळें पडोवंक म्हणजे देवूच आमकां ताळ्ळें घालता. देव आमकां केन्नाच ताळ्ळें घालना. त्या देखून सैतान देवसार आमकां ताळ्ळें घालता. असलो एक ताचो मिनींग शूड बी चेंज म्हणून ताचो एक विवाद चलता. टू चेंज दी सेंटेन्स इन द आवर फादर. आमच्या मागण्यान हो एक बदलावून हाडून जायतो विवाद चलता. तर म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, सादेपणान आमी समजून एक नियाळ घेवया. ताळ्ळें म्हणजे एक उदकान भरलेली न्हंय. कळ्ळें? ताळ्ळें उदकान भरला कशें आमची न्हंय म्हणटा ताका, तितून उदक व्हांवता तें एक ताळ्ळें. आनी तें ताळ्ळें पडोवंक वचूं. ताळ्ळें पडोवंक दिवनाका हें आमच्या मागण्यांत आमी म्हणटात. म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, ताळ्ळें म्हणजे एक वायटावें. जें कितें आमकां देव आतां पयस करता. आमी ह्या उदकांत पडटात जाल्यार, ताळ्ळें पडटात जाल्यार आमी मेळे जातात. कित्याक? आमचें न्हंयचें उदक मेळ्ळें. त्या देखून आमकां दोन वस्तू आसात. एक, मेळ्ळ्या उदकांत ह्या ताळ्ळेंत पडोवंक आमी नजो. आनी पयले सद्याक आमकां तो लोटता, आमकां त्या उदकांत ताळ्ळेंत घालता तो सैतान. ताका आमी पयस रावंक जाय. ताचेर आमी पयस आसूंक जाय. तुज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, ही जावन आसा आयज आमचो हेतू आनी आमचो नियाळ. ताळ्ळें आमकां पडोवंक दिवनाका. तर म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, तुमकां विचारलें जाल्यार तुमची ताळयो खंयचो? आमी ल्हानपणांत आमी आसतात, आमचे आवडीयो आसतात. लायक फॉर एग्जाम्पल, आय यूज टू लायक पेन्सिल्स आनी आय यूज टू कलेक्ट लॉट ऑफ पेन्सिल्स. म्हाका म्हजो डॅडी बरी लायक दोज डेज कायंड ऑफ नाटकाच्या पेन्सिल घालताले ल्हानपणाची दाखोवप पळय. आनी ते आमकां फावो जाता एकूच लायक आय नीड ओन्ली वन पेन्सिल. पूण म्हाका ती पेन्सिल एकठांय करपाची आनी ताका रबर बँड घालून ते एक बंडल जातूच दुसरो बंडल बांदूंक आनी आमी एकठांय करतात. यूज टू कलेक्ट मोर पेन्सिल्स. म्हणजे मोगाच्या भयणी भावांनो, ताळ्ळें म्हणजे जें कितें आमकां तितलें जाय तें आमी दवरूंक जाय. आनी हें म्हणटा हांव ल्हान सुकुल्ल्या भुरग्यांची ताळयो ना, तांकां केन्नाच ते पयशे तांच्या बोल्सांत आसूंक जाय. हांव केन्ना दिसा पळयतां डॅडी आमचो म्हजी मामी बोल्सांत तेन्ना व्हडलो नोट म्हणजे 2 रुपीज आनी 25 पैसे आनी 10 पैसे तातूंत कॉयन हांव करतालें स्टील. आनी देन 25 पैसे, देन केम 50 पैसे तातूंत स्टील. डॅडी ना मामी बोल्सांत घालताले. ताळ्ळें म्हणजे कितें? आमकां तें काणयेक कितें भेटवणीक घालूंक जाय. आमकां आतां हाडटात तें त्या भेटवणीक घालूंक जाय ते पयशे आमच्या हातांनी आमच्या बोल्सांत आसतात. पूण आमची धाकटुली आमी सुकुल्लीं आसात तेन्ना ते ताळ्ळें
आमकां दिवंक नाका पयशे आमचे आसूंक जाय हे म्हज्या मोगाच्या भयणी पण असली एक धाकटी सुकून भुरगीं ती ताळ्ळी आसता ना आनी कितें तांकां कितें चॉकलेटां स्वीट्स बीन थंय दवरतात जाल्यार पयलें ताळ्ळांचो खुणो जावन आसा द सायन ऑफ टेम्पटेशन इज तोंडांत उदक घालता आम टॉकिंग अबाउट द टेम्पटेशन ऑफ द स्मॉल वन धाकटुली सुकुले भुरग्यांची ताळयो आमकां सांग सोदता तांचे एक चॉकलेट पूण तें चॉकलेट तुमच्या मोगाच्या भयणी पण एक आमी तांकां दिला धाकटुल्या भुरग्यांक दिला वन इज गिवन पूण दुसऱ्याक आनी उदक कितें म्हणटात लाड घालता दॅट इज टेम्पटेशन तें जावन आसा म्हज्या मोगाच्या भयणी आमच्या ताळ्या तशें आमी वाडटोच आमकां आमची तरणाटे आसतात म्हणजे हायस्कूल स्टुडंट्स तेन्ना आमकां कोण आमचो शेजारी पळयता थंय नवी सायकल चलयता जाल्यार तसली एक सायकल आमकां जाय वी वॉन्ट दॅट बायसायकल ना तो एक बरो इस्तेत घालता पॅन्ट शर्ट आय वूड लायक टू बाय दॅट ओके आय हॅड अ लॉट ऑफ फॅन्सी फॉर टी शर्ट म्हाका दोन टी शर्ट हांव हायस्कुलाक आसता तेन्ना म्हाका आय लायक सो आय हॅज टू लॉंग फॉर दॅट म्हज्या मोगाच्या भयणी भावन इज बे भायर आमी कितें आवडटा तें जावन आसा आमचें ताळ्ळें कित्याक वाय आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी म्हणून आमी देवाक मागता वी आस्क गॉड गिव अस टुडे आवर डेली नीड्स ब्रेड आयचो दिसपट्टो कितें आमकां दी when we ask God आनी तूं सुबे सोड आवडटा म्हणजे तुजो भावार्थ देवाचेर उणो भावार्थ तसो तूं if you are asking for more if I make one bundle of pencil, I want another t-shirt, I want another t-shirt, I want another shirt, I want one bicycle, I want only that bicycle. तुझा आवड वाटता म्हणजे आम्ही त्याला अपमान करतो. We don't respect what God has given today. आयज आमकां देवान भाव केला म्हणजे दिसपट्टें जेवण मोग जे कितें आमकां जाय आमच्या फॅमिलीक जाय वस्तू बीन आयज पॅन्ट एंड शर्ट मागीर शूज ना आमकां आनी कितें थोडे पयशे आमच्या बोल्सांत आसूंक जाय ते देवान आयचे दिसाक इतले पयशे म्हजे नासतात गॉड गिव्स देव आमकां आयचो दिसाचो गॉड कितें आमकां फाव करता टुडेज नीड इज गिवन बाय गॉड पूण आमची सोय म्हणटा तें आमकां सुबेज आनी चड जाय ताळ्ळेंत पडोवंक दिनाका डू नॉट अलाव मी टू फॉल इनटू टेम्पटेशन म्हज्या मोगाच्या भयणी भावन अशें आमी इफ यू हॅव टू एक्सप्लेन आमची जाणट्यांची जायती ताळ्यां आसतात ना आमच्या वडिलांची maybe we have all each said कित्याक according to the economics tastes and preferences changes there is a theory called marginal diminishing marginal utility म्हणजे आयज maybe when I am 5 years old ह्या म्हज्या कुडेक जाय म्हज्या मतीक दिसता ते आवड्यो वेगळ्यो that stage the needs are this till 5 years from the 5th standard आणि हांव वाटोच म्हजे टेस्ट एंड प्रेफरन्स म्हाका म्हजे जिवितांत तें जाय तें बदलता once upon a time I needed only 25 paise 50 paise in my pocket today and as I grew I needed 50 rupees today आयज म्हाका भायर सुद्दां जाल्यार I need 500 रुपया तुज्या बोल्सांत जाय कित्याक म्हजो खर्चो वाडला म्हजें जाणवय वाडला हें कितें all things are changing तशेंच म्हज्या मोगाच्या भयणी भावन मनशाच्या जिवितांत on each stage of our life our taste and preference आमच्या फुडें कितें जाय आमकां कितें जाय तें बदलता तो गरजो बदलता द नीड्स चेंज त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भयणी भावन आमकां आमी वी शूड अंडरस्टँड समजूंक जाय जावंक जाय वॉट डू आय नीड कितें म्हाका आयज कितें जाय that question you have to ask in two ways कशें विचारता कारण तुज्या भुरग्यांच्या नांवान आज मीस भेटयला हांवें आनी तूं ताका वॉट डू आय नीड म्हाका आयज कितें जाय पूण दॅट यू कॅन आस्क इन टू वेज हाव विल यू आस्क दॅट क्वेश्चन डू यू रियली एक्चुअली नीड ओके देन आनी कोण सांगता सोनिया तूं कशें म्हणटा सांग हाव विल यू से दॅट this is what I need today Bridget how will you put
देवाक आयज एक प्रश्न घालूंक जाय आयज म्हाका हें जाय तो वस्तू जाय this is what I need and you have to ask in two ways. Anybody can use that rightly, but I would like to go a little ahead in two ways. Moses आयजो गोड म्हाका हें म्हाका आयज जाय पूण दोन तरांचो प्रश्न हांवें उबो करूंक जाय. You have to ask two ways. Anybody? Raymond? कशें दिसता तूं? आयज म्हाका हें जाय. I want this. You have to ask in two ways. तुझी मुझे खुशी you have to ask one thing एक गोष्ट ताका एक गोष्ट दोन प्रश्न आमी उबो आसूंक जाय. What I want म्हाका जाय तें हांगा ह्या संस्थानांत ह्या समाजीक लोक आहात तांकां हें जावं तांकां कशें तांकां खुशालकाय हाडून तांकां दाखोवंक तांकां सोपोवंक I need this म्हाका हो बूक जाय कित्याक हांव खानदारान म्हणटा कित्याक सगळ्यांक म्हाका पळोवंक जाय. ओके I want to sing ओके or I want to sing for God. Understand? एकूच this is the need. हें म्हाका आयज जाय पूण कोणाक दाखोवंक लोकांक दाखोवंक वो देवाक मानतात तसली गरज जावन आसा. ताळणें पडोवंक दिवनाका म्हणजे do you want this because of all I want to show or I need this God give me. तेन्ना म्हज्या मोगाच्या भयणी भावान ताका ओतमीक एक it gets a divine touch, it gets a spiritual touch. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भयणी भावान तो एक वस्तू आमी मोगान मानान सांबाळूंक जाय कित्याक ते देवान उबजतात आनी देवान आमकां फावो जातात. ते कितें मनशां जावं मुजेतावन उबजतात I get ताका म्हणटात स्वर greed of a man. I get out of my own thing. म्हाका कितें जाय हांव तें घेतलोच. I will take it. I will own it. I want this. I need this. म्हाका जाय. म्हणून देवाक जाय म्हणून हांवें सांगलें if God wants let us have it. म्हज्या भावाच्या भयणी भावांनो आमी आमच्या ह्या each stage of our life we have defined आमचो ताळयो आमी कशें पडूंक जातात कित्याक आमच्यो गरज्यो देवाक फावो तसल्यो जावंक जाय. म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो ताळणें आमकां पडोवंक दिवं नाका. हो हेतू आमच्या जिवितांत आनी खासके जिवितांत आमचें जिवीत सोबोवंक देवाक मानता तसलें जिवीत आमी सोबोवंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मानया. आमी सगळीं मेळून आमची भावार्थाची मागणी आमची काळजाच्यो आवडो आमच्यो खासगी गरज्यो आमी देवाक मागणी. आमच्या बापसाहेबान दुश्मनी आणि मोठ्यासाठी आम्ही मागूया. देवाच्या आपल्या पवित्र फुडे वरून बाबाची कृपा दी म्हणून मागूया.
बनीचो आमी उदगास करूया. ताचे पसंतीन आमचे देवाची कृपा आमी मागुया. तशेंच परगोटोरीन आसलेल्या आपल्याक सर्गीची शांती मेवल्यार पुरो म्हूण आमी मागुया. निवडणुक्यो जावची आसात. सांसदेशाचे विनयणेन आमचे गोंय राज्या खातीर भोव करून आमचे मडकय मतदारसंघा खातीर आमी मागुया. दर एक नागरीक आपलो हो देशभ्रांतीन आनी देशाच्या हिता खातीर वावरून देवाची कृपा आमचेर आमी मागुया. तशेंच आमी सुकवले भुरग्यांनी ही घालती आनी सादी मान देवाक पावसा. देवा आमच्या मोगाळ बाबा सोडण्याच्या ह्या जगण्यात तो आमकां सदांच जिवीत दिताय आनी ह्या साश्टाच्या सुखान पावसा तुजो आदार आमकां भाव करताय. त्या तुज्या देण्यान प्रभावाक सदांच स्थिर आसूं तो आमकां जाणून ते आमी मागता तुज्या पुता जेजूस नांवान. तुझे वेळेचे विधान म्हणून आम्ही दोता प्रसन्न जाऊन तू ती मानून घे आणि ती बदलून ताच्यावर तुझी सोडवण आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूस नावे जोसे आणि राजूर समेता शासनाच्या शासना Hallelujah.
आमच्या सर्व पासून पावो ओंकार जरी सोने आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताच्या तोंडाचो म्हणटा जिल्ल्याला वाडटान ताचे पुनर्जीवन पडाने पडटा ती परोशान ताच्या महिने ओन येण्याका प्रकटाव देखून आतां देवता आमी भक्त सांगाती अनंतान आमी तुझी स्तुती करता तुझा पवित्र ज्ञान गाळून आणि पवित्र मनात मारता जाऊन दे आमकां आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची क्रूद आणि आपल्याच कुशेन कोसमोन सोसोनच्या जेजू तुका निर्वासन तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो हो तुम्ही समज घ्यात आणि खऱ्यात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर तुम्ही समज घ्यात आणि ही भूषण भक्ताची कास नव्या आणि सासणे कोणाच्या बघाल पालकांच्या भविष्याच्या तुमचे पासत आणि समज तुमचे पासत ते म्हणतात हे भूषण गुणाचा तुम्ही तुझे मुखडे तुझी सेवा करून कामकाज फाव केले देखून आम्ही तुका देवाचा आणि जेजूची कूड आणि रोग जगतले आम्हाला समजतात पवित्र एकठांय करून आम्ही म्हणता समजपणाचे पृथ्वी जन्म स्तोरले तुझे पवित्र चिवडास फ्रान्सिस आमच्या बाबांनी बापा फिलिप आमच्या गोडे बापा आणि सगळ्या यात्री भक्तिका भक्ती मोठा पुनर्जीवन पणाचो भरोसो मेल्यान ते आमच्या भावांची कामी तांकां आनी तुजे इश्टपतीन मेलें समजता तुजे परजोळेंत मुखार पळोवंक पावसा आमा समजताची गय कोणाक मागता आमकां देवाची बायल सांगाती भाग्यवंत जुजे तिच्यो पोती भाग्यवंत आन्ना तिची आवय भाग्यवंत धर्तुतांनी सोन गाडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगता सासणाच्या सुखांत दोयेन आमकां वाडली तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो जावं जेजू या जेजू सांगता त्या जेजू दोय पवित्र आत्म्याच्या एक गुणान सर्वोदयता बाबा सुबंधनानी वैभव तुका आमच्या आज्ञा ताणे सुकरी करतना आम्ही देखील
आमच्या बाबा तुझ्या तुझे नाव होईसा तुझे नाव सांभाळून तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात आमचो दिसतो आणि आमचे केलेल्या गोष्टींना तशी आमची पात्र होतोस आणि आमकां आर्मेन पडून घेवनाका पूण सुरेस्वरासो वायटांतले आमकां निवाजय बरोबर जिवितांत संस्कार आमकां सोडीचे सुदार आनी आमच्या सुदाराचे क्रिस्ताचे येण्यान आमी भरोशा करता तो आमकां तुज्या उदार काकुळी सर पात्रांतली सुजोय आनी सर आकांतांतली वाजोय सगळ्या जेजू तुवें तुज्या अमृतांमुळे तुमकां शांती दवरता आनी तुजी शांती तुमकां दिता आमच्या हाताचो नोय तूं तुज्या पुत्र भावाक तुज्या दिसता आनी तुजेच कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजे येताय तेन्ना जोर सोरताय सासणाच्या सासणान सगळ्यांची शांती सदांकाळ तुमचे स्वर्ग आसूं आमी एका एकाक शांती दिवया शांती
berdosa. Ya bisa saja. Tapi what mentioned is first death anniversary. Bisa sulit sebagai ada. Service for तुमचे सोवे असो सोपूर्ण दरबार पूत आणि पवित्र तुमचे आणि तुमच्या जीविताचे आशीर्वाद देव उसुनिया क्रिस्तुच्या बघा शांती एकोठान आणि मोक्ष तुमका Eu amo o mundo celestial, Jesus já nos será está. Nós mata para ali, como mata. Nós saímos sobre a família, seria camas. Muita pessoa toma sobre o território de Deus. Macamba, alto para आणि हम पावसो कोण देवा तुझ्या आणि सोप्या भवनाच्या सांगता शासनाच्या शासना हम तुला बसवता हे भागवता संस्कृतीचा प्रधान शिक्षण तुझो आणि प्रधान तुका मोडून बसवते आणि बोलपिसो आश्रय बसो आणि तुझ्याकडे लोटात मी करून आमच्या बाबा तुमच्या तुझे नाव जाऊन तुझं नाव जाणून येऊन तुझी खुशी सुखद जाता तशी संस्कार जा Sudah ini sudah dibuat ke posisi Orang Bapa akan Putra akan Putera Em được phân kêu một cái